बुधवारा सुप्रीम कोर्टान ट्रिपल तलाक मुद्द्यार जो थाराव घेतला ताचो अखिल गोय मुस्लिम संघटनेचो अध्यक्ष इफ्तिकार शेख हांणी येवकार केला। केंद्र सरकारान आनी अखिल भारत मुस्लिम बोर्डान एकठांय बसून कांय कायदे घालपाक जाय म्हूण शेख उलयला। अर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। काल जो सुप्रीम कोर्टान जो जजमेंट दिल्लो आसा हांव वेलकम करता त्या जजमेंटाक, कारण इट्स अ हिस्टॉरिकल जजमेंट एक्चुअली। काल जो जजमेंट जो जाल्लो हा एक्चुअली ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तांची, कारण एक शॉर्टान 3 तलाक हे इस्लामान खंयच ना। ताका एक पिरियड आसता, 40 डेजाचो पिरियड आसता आनी एक तलाक दिल्या नंतर 40 डेज तांणी ते मेंटेन करपाचें आसता। आपल्या बायले बरोबर उलोवप ना, ताजे बरोबर जॉब ना, तरी पूण ताजो राग वचना। ताका दिसता की आपूण आनी एक तलाक दिवपाक जाय, नेक्स्ट तलाक तांणी आफ्टर 40 डेज दिवपाची। हांगा कितें जाल्लें आहा, थोडे पिवन येतात, रागान येतात, कितें आनी कसले इशू आसता आनी एकूच शॉटान बायलेक येतात आनी 3 तलाक म्हणटात। ते बायलेचो संवसार काबार। ताका लागून इस्लामान हांगा खंयच तांकां परमिशन दिलें ना की तुमी रागान पिवन सेन्सान नासतना इंटेन्शनली नासतना तुमी जर तलाक दिता, हें रॉंग। हे फक्त थोडे लोक आपल्या फायद्याक लागून यूज करपाक लागल्यात। एक्चुअली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो आहा तांणी हेजे भितर इंटरफियर जावन पयलींच हे प्रॉब्लम जे आहा ते सॉल्व करपाचे आशिल्ले, पूण तेंच्यांनी करूं ना। सुप्रीम कोर्टान केस आयली, सुप्रीम कोर्टान एक बरो जजमेंट घेतलो, पण जजमेंट घेतल्या नंतरय हो प्रॉब्लम सॉल्व जायना। हेजे भितर एक कायदो हाडपाची गरज आहा आनी तो कायदो म्हणल्यार सरकार आनी तशेंच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हेंच्यांनी बरोबर बसून एक कायदो हाडपाची गरज आहा। कारण तलाक जाल्या नंतर आतां आमच्या गोंयांत कितें आहा, युनिफॉर्म सिवील कोड आहा आनी डिवोर्स जर घेवपाक जाय जाल्यार कोर्टार वचपाक जाय आनी हाफ शेअर म्हणून मेळटा बायलेक। हांगा जें आसा इस्लामूय अलावड करता की बायलेक कितली पर्संटेज इन प्रॉपर्टीज नाल्यार मेंटेनन्स करपा खातीर एक इस्लामानूय आहा, पण थोडे लोक जे आहा आपल्या फायद्याक लागून ते इम्प्लिमेंट करिनात।